डेमोक्रेसीचो मर्डर ह्या दिसाक 2 वर्सां आदीं ह्याच दिसाक जालोलो. हें डिफेक्शन म्हाका दिसता आज प्रमोट करपाक बीजेपीन गोंयभर न्हय पूण देशभर ही प्रथा केलेली आहा. बीजेपी आज एक डिफेक्शनाची फॅक्टरी जालेली आहा. हें हांव सांगना, हे गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. तुमच्या ह्या कलांगूटच्या आमदाराच्या बर्थडेच्या दिसाक सगळ्या लोकांक हांसोवन सांगता केक हांवें की एक मायकल गेलो आनी 8 जाण घेवन येयलो म्हणून, आनी सगळे हांसताय. आज ही हुकुमशाय, ही दादागिरी आज लोक चोयता आनी लोकांक म्हाका दिसता बर्थडे गिफ्ट ऑलरेडी मायकल बाबाक दिलेलो आसा लोकसभाचें इलेक्शन चयल्यार. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन आहा 9 दिसां भितर हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशनाचेर एक तेगेले रिजल्ट दिवपाक जायो. जेन्ना क्रायम जाता, कन्विक्ट जाता वा अक्विटल जाता, त्याच पद्दतीन हो क्रायम डिफेक्शन इज अ पॉलिटिकल आनी सोशल क्रायम. पूण आमचो सभापती जो आहा 9 दिसान दिवपाचो रिजल्ट आज 22 जे जाल्ले 23 काबार जालो, 24 काबार जावपाक आतां ऑलमोस्ट जाला. 900 दीस जावपाक जाले हो सभापती हेजेर डिसिजनां दिना. तांकां म्हाका दिसता घाम सुटलेली आहा. सगळे 8 डिफेक्टरांक गेले ते टमाक 10 तोले 8 वरां गेल्ले. त्या पद्दतीन हांव खातलीकायेन सांगपाक सोदतां की हे 8य घातकी पातकी आमदार घरा बसतले 27 दुबाव ना. आयज 14 सप्टेंबर 2024 सारकी 2 वर्सां जाली. आयच्या दिसा गोंयान लोकशाहीची हत्या जाल्ली. हे हत्या करपी असले मूळ कारण म्हटल्यार भाजप सरकार. भाजप सरकारान इनिशिएटीव घेवन ही हत्या केल्ली आनी तांचो साथ दिल्लो ह्या 8 आमदारांनी. हे 8 आमदार काँग्रेस पक्षातून फुटून बीजेपीत गेले. आमचोय सालिगांवचो आमदार ह्या 8 आमदारां मदीं आसलो. त्या खातीर आतां आमी जेन्ना सालिगांवच्या लोकांकडे वतात जाल्यार लोक आमकां डायरेक्टली सांगतात की 2022 आमी काँग्रेस पक्ष कोण ताका मतां दिल्ली म्हणून. पूण तेणेन लोकांकडे फटिंगपणां केली.